नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळय चमकेल खबरो. बेळगावच्या ग्रामसभेत मायनिंग आणि फेरीबोटी वेल्यान चालू बोवाळ पावसात मायनिंग येरादारी 8 दिसांनी बंद केली ना जाल्यार थळावे देंवतले रस्त्यार लोकांची थेट शिटकावणी. गावातली न्हय शेत जमिनी आणि तळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावेल्यान गाजली सुर्लाची ग्रामसभा. साळगांवकार खण कंपनी कडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो चल्ला यत्न ग्रामस्थांनी केला आरोप. गोंयकारांनी लाखेच्यो कुल्ल्यो टाळच्यो धरपाक दल्ल्यार परतून सोडच्यो उदकांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें आवाहन. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 17 ऑगस्टाक येतल्या गोंयांत. ह्यो वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर पक्ष घटमूट करपा खातीर वेळार जातली बसका. काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष सुनील कौटणकरांची माहिती. कोकण रेल्वेन 2025-26 आर्थिक वर्सा बरीच कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपयांचे मेळयलो निव्वळ फायदो. येणावळ वाडपाक वांगडाच कोकण रेल्वेन प्रवाशांची सुविधा सुरक्षितताय आणि मुळावे साधन सुविधा उदरगतीचेर दिलो भर. आणि स्वातंत्र्य दिसाक केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री सावंतान उक्तायल्या नाराजी. वंदे मातरम गीताक योग्य मान मेळपाकूच जाय मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे. आता खबरो विस्तारान. मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा साली पेळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. मायनिंग येरादारी पावसात बंद करपाक 8 दिसांचो वेळ दिला ना जाल्यार थळाव्यांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच सारमानस वाठारांत फ्लायओव्हर नाका अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. सारमानस फेरी सेवा जाग्यार घालात ही मागणी लेगीत ग्रामसभेत फुडें आयली. आम्ही आज 2 वर्सां जाली जी मायनिंग लागून अगेन्स्ट तेंचे जे खंयच्या डिपार्टमेंट आमी लेटर करता जावं त्या मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं, पोल्युशन बोर्ड आसूं, कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना. आणि फ्लायओव्हरचे कितें आहा तुमचें? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लेलें आसा, फ्लायओव्हर हो ते आतां तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक. पूण ती जर फायल जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमानस कंप्लिटली काबार. कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरा भितर जे मायनिंग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते तुजी मिंद्र हें आसूंक जायना, कितें आसूंक जायना, घरां आसपाक जायना. जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमानच्या वयली ती 200 मिटरांनी येता आणि वॉट बेजीस ते आतां ते मायनिंग चलयता आणि खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता. आयज फ्लायओव्हर जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमानस काबार. त्या आदाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO ट्रान्सपोर्ट आणि पंचायत तुम्ही ॲक्शन घ्या म्हणून. पूण आयज 1 म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपले फायलीत तशें दवरलेले आसा आणि कोणूच तेजेर ॲक्शन घेवंक वचना. कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो, मायनिंगचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. जो पावसान जो माती रेबो सगळो जाता हेजेर आयज आमचें डिस्कशन जालें. सो डिस्कशनान अशें जालां की आमी आतां पंच जो सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच उमांगन आसा हो लेटर फाल्यां परवा हेका दितलो, वेदांताक दितलो की ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. सो हेका एक 8 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसा आनी 8 दिसाच्या उपरांत जर कंपनीन काय हे एक्शन ना घेतली आनी बंद दवरूंक ना ट्रान्सपोर्ट जाल्यार फूल बॉडी आनी जे लोकल्स आमचे आसतले हे तेजेर बंद करपाक आमी रस्त्यार देंवतले हे जालें. आनी जे आनीक बारीक बारीक प्रश्न कितें आसा हे हेजेर सोल्युशन ऑलरेडी जाल्लेले आसा. नायट शिफ्टीचो कितें विशय येयलो? नायट शिफ्टीचे म्हणजे जी सारमानस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एक्झामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता. म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन आमी पंचायतीक घेतलेलें आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशें शक्यता आसा जातलें. फ्लायओव्हरचो कितें विशय? फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाका. सगळ्या टाइम म्हणटा तो म्हणटा आमचो जुनियर म्हणटा की आपूण MLA कडे फॉलो घेता, MLA फॉलो घेता. पूण आजून मेरेन काय डिस्कशन काय जायत ना. एकदा कोण सुभाष फळदेसाय MLA परत आमचो MLA सगळे जाण गेले तर तेंच्यांनी कितें डिस्कशन केलें ते आमकां आजून काय खबर. एक तरी फेरी आनी दुसरी म्हणटा माय ते आतां डिस्कशन केलें
एक फेरी जर टायमार जर सगळ्या कडेन न्हू जाल्यार कितकी धांवपळ जाता आनी त्या खातीर गोंय करतलो जाल्यार वयर करतलो जाल्यार सकयल मायनीची लायनी आसा परत रस्तो सोडून ह्या एक प्रवेश जाता सकयल तांबडे कपडे जाता कामाक वयतना हे जालें रस्त्यार लोकांचं प्रोत्साहन मेळ्ळें आमकां बरें 51 सभा आसले आनी बरी चर्चा जाली मेन म्हटल्यार कितें तेंचो इश्यू चड आसलो तो मायनींग जो रस्तो पळय जो डर्टी जाता ते फाटले फावट हांव दिसलो त्याचाक उलयल्लो की ते SOP फॉलो करून तेंच्यांनी जर ट्रान्सफर केल्लो जाल्यार एक लोक सुद्दां तांकां बरो सपोर्ट करता आतां पळय प्रत्येकाचें कितें आसा प्रत्येकाचें घराचो भायर सदांच आसता ते वाटेनची आनी फेरीबोटीचे प्रवासी आहा तांकां असो त्रास जावं येना हे म्हाजे खरें पंचायतीचे वतीन हांव तेंचे हें करता म्हणजे म्हाका बरें दिसना तेंचे हें करपाक की ते स्मुथली तेंचे जावंक जाय ट्रान्सपोर्ट आमी पंचायतीन आतां स्टेप घेतला आमी जर ते रस्ते अशे डर्टी करून जर ट्रान्सपोर्ट करता जाल्यार आमी फाल्यां मंगळारा तांकां नोटीस दिवपाची आसा तांकां आमकां कंपनी CC मामलेदार बाकीचे अदर्स हे आहा पळय ऑथॉरिटी आहा तांकां दितले आनी आमच्या वांगडा पब्लीक आमचे गांवचे सगळे बंधू येवन ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो असो आमी एक निश्चय धरला तेन्ना कंपनी आतां चतुर्थी येयल्या चतुर्थी लोकांक हे जाप करप आसता तेन्ना लोकांक त्रास दिवचे न्हू ही सुद्दां म्हाजी तांकां एक विनंती आसा ती तेंच्यांनी पाळचे कित्याक तेंच्यांनी आपलें पळोवन जनतेचें मातशें पळोवपाचें फेरीचे म्हणजे प्रॉब्लम म्हणजे कितें तेंच्यांनी बरें मांडलें म्हणून ते की फेरी जी मदीं एक क्रॉसींग करता पळय फेरी ती फेरी रावता ती दुसरी अलाउड करता मागीर तो एंटर जाता भितर म्हणजे सामानासून जुया सायडी म्हणजे टोका सायडी तें आतां कितें जाला तांकां सांगलां तेंच्यांनी डिमांड केला की ते म्हणटा की ज्यो बाराक बारी झाडां पात्री मुळां भितून हें जालां ते जास्त कॅप्चर केला आनी थंय रॉक्स आहा आनी म्हाका डिसेटिंग करून सुद्दां करची पडटली फाटीं आमदार आमचो आनी सुभाष फळदेसाय ती पाहणी केल्ली तेच्या पण कांय इम्पॅक्ट जावंक ना पूण तो हांव तांकां एक विनंती करता की माध्यमांतसून की हो जर आमचे लेटर फॉरवर्ड कधी हेतून आमच्या नेविगेशनान तर तेंच्यांनी तो सुटावो करचो आनी जेणे करून लोकांचो वाया वयता टायम पळय तो वाया वयचो ना अशें दिसता आनी सुल्ला गावातली न्हंय शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावेल्यान सुल्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा गाजली. साळगावकार खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला. या प्रक्रियेत मूळ जमनीचे धनी आणि गावच्या लोकांक काळखांत दवरल्यात असो दावो करीत थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायली. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून ग्रामस्थांक विश्वासात घेतल्या बगर खंयची प्रक्रिया फुडें व्हरची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. न्हंय शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रस्नावेल्यान आयतारा सुल्ला पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. साळगांवकर खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केला. तशेंच न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाच्या थारावाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. हे संबंधी थाराव मांडपाची सुचोवणी केंद्र सरकारान पंचायतीक दिल्ली, पूण सुल्ला पंचायतीन ग्रामसभा घेनासतना न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाचो थाराव संमत केल्याचो आरोप ग्रामस्थांनी केला. हाचेर नाराजी उक्ताय थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर परतून खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी केली. वट्ट 135 दिसां सावन थळाव्या कामगाराचो रोजगाराचो प्रस्न प्रलंबीत आशिल्ल्याचे नदरेक हाडले. कामगाराच्या प्रस्नाचेर कंपनी आणि प्रशासनान बेगोबेग तोडगो काडचो अशी मागणी केल्या. देखून 2 दिसांत कामगारांक मुख्यमंत्र्याकडे मेळोवन हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन सरपंच सुचिता नाईक गांवकर हांणी दिल्ल्याचें कळटा. खूबशे असे विशय आसा. आयज हो ऑगस्ट म्हयनो चालू आसा आनी आमचे हे पंचायतीक सुल्ला पंचायतीक विलेज पंचायत सुल्ला आतां 3 सेक्रेटरी चेंज जाल्ले आसा आनी हो आयज 4थो सेक्रेटरी आमकां येयल्लो आसा. पण विशय आसा ते 2022 जेन्ना जाले तेन्नाच्यान तेच विशय चालू आसा, पण तेजेर एकूय विशयाक सोल्युशन मेळना. तशें तुमी खूब विशय तुमकांय कळ्ळे आसतले की आल्कोन सारकिल्लो विशय जो कंपनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता आनी थंय आमी आमची विलेज पंचायत चौकेश सुद्दां तांकां दिता आनी एम्प्लॉयमेंट समज आमी अंडर कंपनी अंडर मागल्यार ते ना म्हणून सरळ सांगता आनी आमची जी बॉडी आसा पंचायत बॉडी ते तेंचे आयकता आनी तकली हालयत
परत आपल्या पंचायतीन येता अश्यो गोष्टी जाता म्हणून आयज आमी तेचो निशेध केल्लो आसा. 15 वर्सां जेंच्यांनी जॉब केल्ले आसा ताका आमी सांगलें एम्प्लॉयमेंट तांकां कंपनी रोलार घे, कित्याक 15 वर्सां जाल्ली आसा तरी कंपनी आयकना. आनी आमचे जे आयज फाटीची मिटींग जाली ती CMA बरोबर जाली आनी CM बसून सुद्दां हेजें सोल्युशन येना जाल्यार आमकां आयज खंय तरी दिसता की आमच्या गांवांत आमीच सारके ना. त्या खातीर आयज तो एक विशय येयलो. तसोच CRZचो विशय आसा. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं आमकां CRZ आमच्या भरती सुट्टी सगळी आसा. मांडवी न्हंय आसा ती आमकां सामकी शेजारा बॉर्डर आमची आनी त्या आमी बॉर्डरीक आमची CRZ डिक्लेअर करा म्हणून गव्हर्मेंटाक लेटरां करीत आसा पण गव्हर्मेंट बॉडी आसा ती रिप्लाय सुद्दां कांय दिना. साळगांवकाराचो म्हणा आयज चोय विशय येयल्लो आसा. तेंच्यांनी नोटीस बोर्डाक घातलेले आसा कोणी ऑब्जेक्शनां दिल्ली त्यो सगळी आपली प्रॉपर्टी सुल्लान म्हणटा. अरावंड ती आमी सर्वे नंबर काडल्यार ती जी आमचो पयली मायनिंग लीज आसा तेज्या भायर तो म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आपली म्हणटा. म्हणजे अश्यो समज 10 लाख स्क्वेअर मिटर समज जागा तेजी जाल्यार सुल्लान उरलें कितें. आमी फाटल्या ग्रामसभेक एक ठराव घातलेलो की आमची जी न्हंय आसा म्हादय न्हंय जी मेन आसा ती सुर्ला ते जवळ जवळ कोठंबी पर्यंत तिका सुकती भरती येता तेन्ना ती CRZान इन्क्लूड करची म्हणून. आनी तेचेर लेटरां ते आयज जर चवकशी केली जाल्यार 3 लेटरां जालीं पूण कसलेंच खंय तांकां आश्वासनूय दिवंक ना आनी कोणी येवन तेचेर रिप्लायूय दिवंक ना. आनी ती न जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा भयंकर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. तेन्ना आयज ताका लागून विशय हांगा बरोच तापलो. CRZ करून घेया ना जाल्यार फुडली आमी एक्शन कितें तरी घेवची पडटली म्हणून पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर हाडला. आनी आतां आमी तो CRZाक परत तेंच्यांनी सांगलां की आमी हांगा जर जायना जाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले कारण ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी नदी जोड प्रकरण जें आसा सगळ्यो नदी एक करपाचें तितून ऑलरेडी पंचायतीन न रिजोल्युशन घेता ग्रामसभेक जावं कित्याकूच ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा. आनी CRZ करपाचें म्हटल्यार ते कशेंच आयकोंक तयार ना. हें रिजन कितें तें आमकां कळना आनी ताका लागून आमच्या गांवांक तेचो मेजर फटको बसता आनी ताका लागून हांगा एक मोठो एक वाद जालो. आतां पंचायतीन सांगलां की आश्वासन दिलां की आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन वयता. ती सुर्लाची जी टोटल एरिया आसा तितूंतली जवळ जवळ 35% एरिया साळगांवकार मालकी सांगता. ही खंयच्या बेसिसाचेर सांगता आमकां खबर ना. कारण मेन कितें जालां सुर्ला एक आमी मायनिंग लीज दिल्या ती एरियेक आमी समजूं शकता की तेचे कडेन आसा. गांवां मदीं येवन साळगांवकारान कित्याक जमनी घेतल्यो. तितून ऑर्चर्ड लँड आसा तितून एग्रीकल्चर आसा तितून पॅडी फिल्ड आसा आनी ते सगळें एक डिस्ट्रॉय केलां. म्हणजे एकट्यान डिस्ट्रॉय केलें की एग्रीकल्चराची जर सुपारीची बाग एक डिस्ट्रॉय जाली जाल्यार दुसरी डिस्ट्रॉय जाता. आनी हें एक कितें तरी षडयंत्र हांगा चालू आसा. तितून टेनंट आसा टेनंटा कडल्यान कसलेंच सर्टिफिकेट घेवंक ना. ओनरा कडल्यान सुद्दां भरपूरशे डिस्प्यूट आसा. आमी पयलीं तेंच्यांनी एक पंचायतीन एक हें लायलां की कोणी तरी तेंचेर कंप्लेनी दिल्ल्यो की जमीन आपली आनी साळगांवकार आपली म्हणटा तेन्ना तांकां कसलेंच थंय परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. गोंयकारांनी लागींच्यो मादी कुल्ल्यांक धरपाक टाळचें. चुकून अश्यो मादी कुल्ल्यांक धरल्यार परतून उदकांत सोडचे जेणे करून तांकां प्रजनन करपाक मेळटलें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. दर्यांतली जैवविविधताय आनी फुडारा खातीर कुल्ल्यो तिगोवन दवरपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. साठी ही आयडिया आम्ही आज सजेस्ट केलेली आहे. याच्यामध्ये जी फिमेल क्रॅब आहे जी बेरिड फिमेल आपण म्हणतो तिला एग्स जे अटॅच असतात तर ती कन्झर्व करण्यासाठी जे फिशरमन आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम आहे ऍक्च्युली. आणि जर तुम्ही ती पकडली आणि जर ती सोडली तर गोवा गव्हर्नमेंट सेम सर हॅज ॲग्री टू गिव्ह सम इन्सेंटिव्ह. त्याने बेरिड फिमेलचं कन्झर्वेशन होईल आणि जी स्टॉक एनहान्समेंट आणि जी बेसिक सीड रिक्रुटमेंट टू द नॅचरल मॅंग्रोव्ह एरिया ती प्रमोट होईल आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया. नमस्कार. आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय हे प्रमोट करता असताना आयच्या ICRांतल्या सायंटिस्टाकडे डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी माझ्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकाराक कुल्ली खावपाक खूप आवडटा आणि तितूंतल्या तितून द मड क्रॅब ही खूप मोठ्या टेस्टीन खाता आणि तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आम्ही म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा. म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा. ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आणि तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आणि आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आणि जेणे करून खूप मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा.
पॉलिसी डिसायड आम्ही एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले, बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्दतीची कुल्ली खाव नाकात, परत एकदा उदकान सोडात, आनीक कुल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा, आमकांच त्यो मेळटल्यो हे सांगता आसतना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करुया हे सांगता. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 17 ऑगस्टाक पयलेच खेपेक गोंयांत येतले. सोमारा सांजे वेळार वेर्णा जावपी मेळाव्यात ते बूथ कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले. उपरांत 18 ऑगस्टाक दक्षिण गोंयांत पक्षाच्या पीएसीची बंद दारां आड बसका जातली. हे बसकेत येवपी विधानसभा वेंचणुकेची रणनीती, पक्षाची संघटनात्मक तयारी आनी पक्ष घटमूट करपा खातीर चर्चा करतले अशें काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकरान सांगलें. नॅशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेजी फाल्यां गोंयांत येतात आनी ताजी विजिटाची तयारी आज गोंयभर काँग्रेस पार्टीचे सगळी जी आमची युनिट्स आसा ती कम्प्लिटली एंगेज्ड आहा ते तयारी करपाक. आनी सगळ्यान ही विजीट जी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेची चड इम्पॉर्टंट जाता, कित्याक ही ताजी फर्स्ट मेडन विजीट टू गोवा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आनी ही ताजी फर्स्ट विजीट आसलेल्या कारणान आमचे काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते, तशेंच जे पक्षाचे वर्कर्स आसा ते मोठ्या उमेदीन आज सगळ्याक हे मिटिंगेचे तयारेन लागल्या. फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा ही जी मिटींग आसा ती बेजिकली आमची ब्लॉक DLAs जे आसा आनी बूथ लेवलची संघटना आसा तांची जे कार्यकर्ते पार्टीचे आसा तांची मिटींग आसा. आनी फाल्यां इवनिंग 3:30 काँग्रेस प्रेसिडेंट दाबोली एअरपोर्टाचेर लँड जातले. थंयच्यान ते वेन्यू जो आसा किंतादेव वालादारीस वेर्णा थंय प्रोसीड करतले मिटींग वेन्यू. आनी मागीर ती मिटींग स्टार्ट जातली आनी ते ऑर्गनायझेशनाची ज्यो सूचना दिवपाच्यो आसा कार्यकर्त्यांक पार्टीच्या, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा येणारे 5-6 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स जावपाचे आसा, जाल्यार ताजी तो आमकां ऑर्गनायझेशनाचे बाबतींत सूचना दितलो. आनी वी आर लुकींग फॉरवर्ड फॉर हीज गायडन्स एंड हीज strong commitment that he has always shown to the party. Through that we are very sure that he will inspire the cadre, party cadre and the party workers at the booth level, block level. आणि नेक्स्ट डे जी आसा 18 तारखेक तेन्ना पार्लमेंटरी अफेअर्स कमिटीची मिटींग आसतली आनी AICC प्रेसिडेंट खरगेजी विल बी गायडिंग द PAC ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. त्याच बरोबर ते काही NGOंक मेळटले गोंयचे बद्दल जी कितें सजेशन्स तांची आसा, कित्याक आज गोंयांत आमी पळयता की वेगवेगळे विशय आसा आनी NGOय गोंयचे बरी काम करता, एक्टिविस्ट आसा, NGOज आसा. सो थोडे NGOज आनी एक्टिविस्टांनी टायम मागला त्या प्रमाणे ती ऑर्गनायज केल्ली आसा, तांकां मेळून ते मार्गदर्शन करतले. कोकण रेल्वेन 2025-26 वित्तीय वर्सा बरीच आर्थिक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मेळयला. तशेंच येरादारी येणावळीत 100% वाड जाल्या आनी रेल्वे प्रशासनान प्रवाशांची सुविधा, सुरक्षितताय आनी मुळावे साधन सुविधा उदरगतींचेर खासा भर दिला. कोकण रेल्वे प्रशासनाक 2025-26 वित्तीय वर्सा 199.63 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो जालो. या काळात येरादारीची येणावळ 943.74 कोटी रुपया जाल्या, जी फाटल्या वर्सा परस 6% वाड जाल्या. तिकेट नाशिल्ल्या प्रवासांचेर केल्ले तपासणी मोहिमेक लागून 16.60 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी, जाल्यार स्क्रॅप विक्रींतल्यान 34.12 कोटी रुपया आनी हेर वस्तू वयल्यान 39.5 कोटी रुपया मेळ्ळे. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली. थळाव्या आणि लहान उद्देगाक चालना दितनाच 55.5% खरेदी थळाव्या उद्देगाकडल्यान जाल्ली, जी केंद्राच्या 25% मोग परस चड आसा. CSR उपक्रमांतल्यान रत्नागिरी आणि कारवारांतल्या 25 शाळांक 55 संगणक आणि 22 प्रिंटर, जाल्यार 15 महाविद्यालयांक 18 डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन दिले. मडगाव जंक्शनाचेर आशिल्लो पोरनो
वयल्याचो पदयात्री पूल काडपाच्या आव्हानात्मक काम पुराय करपी पंगडाक 3 लाख रुपया सामूहिक इनाम जाहीर केले. रेल्वे कार्यावळी वेळार प्रवाशांचो जीव वाटावपी 12 अलर्ट कर्मचाऱ्यांकूय भोवमान केलो. चालू आर्थीक वर्सा 20.53 कोटी रुपया आणि फुडल्या 3 वर्सात सुमार 105 कोटी रुपया प्रवाशांच्या सुविधा खातीर खर्च करपाची येवजण आसा. जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात 10,313 प्रवासी गाडयो, 245 गिमाळ्यो खाशेल्यो गाडयो आणि 3,785 मालगाडयो चलयल्यो. सुरक्षा कारणाक लागून 10 स्टेशनां आणि 1 हॉल्टाचेर 196 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. अपघात वा आणीबाणीच्या वेळार बेगीन हवाई सर्वेक्षण करपा खातीर अपघात रिलीफ मेडिकल व्हॅनाक ड्रोन कॅमेराय दिल्यात. मजगती आरपीएफाचोय महत्वाचो वांटो आसा. ऑपरेशन अमनत खाला 206 प्रवाशांतले 90.55 लाख रुपया मोलाचो शेणिल्ले सामान परत केले. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खाला 56 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयले. ऑपरेशन सतर्क खाला 3,813 बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात आणि 24 स्मगलरांक अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसीच्यो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री सावंतान नाराजी उक्तायल्या. स्वातंत्र्य लढ्यात लाखांनी भारतीयांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरम देशभक्ती गीताक योग्य मान मेळपाकूच अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. मजगती स्वातंत्र्य चळवळीत भाजपाची भूमिका शून्य आशिल्ली अशें काँग्रेसीचो सुनील कवटणकर सांगता. वंदे मातरम वादावेल्यान कवटणकरान भाजपाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेस पार्टी त्यांच्यानी इतकी वर्सां या देशाचेर सत्ता केली आणि आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले. त्यांच्यानी ज्या पद्दतीत आम्ही म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे त्यांच्यानी ज्या पद्दतीत लोकांसमोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो आणि जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हें पूर्ण म्हणचें आणि राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें, राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हें पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लें. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनी जागृत जातालो. वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत ही दोन्ही गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेतल्यान आमी सातत्यान म्हणत येना आनी वंदे मातरमांतल्यान ते आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो. वंदे मातरमाच्या हाजेर ट्रोलिंग चालू आसा काँग्रेसीक. आज बीजेपी ट्रोल करपा शिवाय आनी कांयच करूंक शकना. काँग्रेसीचे प्रत्येक कार्यक्रम आसता तातूंत वंदे मातरम गीत हे म्हणूनच काँग्रेसचो कार्यक्रम सुरू जाता. आमचे काँग्रेस ऑफिसांनी जर केन्ना कितें असोच कार्यक्रम जाल्यार वंदे मातरमानूच सुरू जाता. हांवें सुद्दां काल मांद्र्या आमी फ्लॅग होस्टिंग केल्लें, आमी डिवायड केल्ले, थंय सुद्दां आमी वंदे मातरमानूच हो कार्यक्रम चालू जाल्लो आनी जो तुमी व्हिडिओ पळयला तो वंदे मातरमानूच सुरू जाल्लो. जाल्यार काँग्रेस पार्टी जर आपले कार्यक्रमूच वंदे मातरम हे गितान सुरू करता आनी जर हें वंदे मातरम गितूच जर काँग्रेस सेशनान एडॉप्ट जाल्लें जाल्यार वंदे मातरमाक काँग्रेस ऑपोज करपाचे आनी डिसरिस्पेक्ट करपाचो प्रश्न खंय येता. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज स्पियर हेडेड बाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बरोबर, हे फ्रीडम स्ट्रगलान बीजेपी आणि RSSचो वांटो आसलो झिरो. पेडणे वजरेच्या शेटयेच्या घरांचेर वडाचें झाड कोसळिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें. रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली. देवादेईन जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दाक कैद केलें. उजो पालोवपी दान घडणूक ठार वचून सुवात नितळ केली. विमल इलायची वा पान मसाल्यांच्या जाहिराती व प्रचार मोहिमेत कथित वांटो आशिल्ल्या संबंधी महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान अभिनेते अजय देवगन, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ हांकां कारणां दाखल नोटीस जारी केल्या. अन्न सुरक्षा कायदो आणि संबंधित नेमांचे कथित उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप या नोटीशी वरवीं केल्ल्याचें कळटा. देखून 15 दिसां भितर तांकां जाप दिवपाक सांगिल्ल्याचें मुखार आयलां.
फाटले कांय दिसांच्यान पावसान ब्रेक घेतला, मात गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 7 दीस म्हळ्यार 16 ते 22 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात. सप्तकाच्या प्रत्येक वारात श्रावणात परब आसता. श्रावण महिन्यात येवपी आयतारांची सवाशीण बायलां पुजा करतात. देखून सांखळे, खोर्ले, म्हापशा तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधीन सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात. श्रावणान आयतार पूजन हो पारंपरीक पद्दती वेळान चालू आसा. म्हाका जशें मायन सांगलां की आयतार पूजन करतना पाटार एका पाटाक रांगोळी घालता, तेजेर पाटाचेर चंद्र काडटा, सूर्य काडटा आनी तेजेर हळदीचे कूट एक दवरता आनी सुपारी दवरता. तेजेर पत्री घालता, फुलां घालता, तेजी पुजा करता, नैवेद्य दाखयता. थोडीं जाणां आयतार पूजन 4 आयतार पुजता, थोडीं पयलोय पुजता, थोडीं निमाणोय पुजता. आज श्रावणाचो पयलो आयतार आसा. आमी असोच वर्सान आयतार हो पुजता. ह्या वर्सा 4 आयतार येयल्लेले आसा आनी सो हे आयतार सहसा गोंयानच केले जाता. ते आमी सगळी पानां, फुलां, नाल्ल बीन कळस पुजून तेजी पुजा करता. सो तेका पयल्या आयताराक आमी मुटले दाखयता, दुसऱ्या आयताराक आमी द्रोण दाखयता, तिसऱ्या आयताराक आमी पातोळे दाखयता आनी चवथ्या आयताराक आमी पोळे दाखयता. अशें आमी वर्सान 4 किंवा 5 इले जाल्यार 5य करता, 4 इले जाल्यार 4 आयतार करता. ह्या वर्सा 4 आयतार येयले जाल्या खातीर आमी 4 आयतार करतली. अर्दी लोकां तो पानां पुजूनच करता, पण आमी तो कलश पुजून आमी ती पुजा करता. ती पुजा आमी करतना कलशान पयलीं उदक घालता, हळद, पिजर घालता, हळकुंडा घालता, पानां, सुपारेचो विडो घालता आनी तेका नाल्ल दवरून नाल्लाक आमी एक तरेचें पान लायता. अशें 4 आयताराक आमी वेगवेगळे तरेचे तेका पान लायता. आनी तेका वगैरे सायडीक गणेश पुजा म्हणून गणपतीचे स्थापना करता आनी सूर्य आनी चंद्र काडटा, तेजी आमी पुजा करता. आनी तेका सगळ्या तरेचे फुलां जावं पानां, आमी सगळी पानां काडटा आनी तेजी पुजा करता. दुर्वा घालता, गणपतीचे स्थापना करता तेका दुर्वा घालता आनी सांजचो आमी 5 सुमार तेका पावयता तुळशी कडेन. सत्तरीतल्या गोयली गावात शेतकाराच्या बागायतीत तांबड्या केळींचे विक्रमी पीक जाला. शेतकार यशवंतराव देसाय यांच्या बागेत पिकिल्ल्या केळीच्या गडाचे सुमार 25 किलो वजन आसा. तांबड्या केळीची ही जात चड करून केरळ आणि महाराष्ट्रात मेळटा. पौष्टिक गुणां वांगडाच ह्या केळीक आयुर्वेदातूय खाशेलें महत्व आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.